दिव्यवाणी 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 वीक्षकांक मुझे प्रणाम. सोडवण्याच्या चरित्रांत मरियेक एक विशिष्ट पात्र आसा. देवान तिका ताच्या पुता जेजूची आवय जावंक विंचली. मरियेन देवा बापाची मांडावळ समजून आपले समयाची चारण दासी तुझ्या उतरा प्रमाणे मुझे थंय जावं म्हणून भोव अपुरबायेन देवाच्या मांडावळींत तिणें तिचो पात्र खेळोवंक सुरू केलो. मरियेचो पात्र आनी तिचें मिसांव अख्ख्या जेजूच्या जिवितांत समजोवंक आमी तयार केलां एक मोठवें फिल्म नजरेताची मरी. मरियेचें अख्खें जिवीत भोव मोठव्यान आमी तुमकां सादर करतले. मरियेचो पात्र केला श्रीमती जोशेल डिसोजा बिजे आनी हें सगळें भोव अपुरबायेन सादर केलां श्री विनोद गंगोळ्ळी आनी श्री अविनाश फेर्नांडीस. तांकां आमचे अभिनंदन. तर येया पळया हें ल्हान फिल्म नजरेताची मरी. म्हजें नांव मरी. हांव जेजूची माता. लोक म्हाका जायत्या नांवांनी आपयता, तरी हांव एक सादी नजरेत गांवची स्त्री. मनीस जाल्ल्या देवपुताक वळखल्या मदें हांवूच पयलें. जेजू म्हजे उदरी मनीस जालो. तशें आसता ताका हांव ल्हान तावनूच जाणा. जेजू म्हजे उदरी कसो जल्मलो म्हूण तुमी जाणात. जुदेव लोक मेसियाची वाट पळयव नासलो, तांतू हांव येतलें. पूण देवाचें योजन आमच्यान आटोवंक जाता ताणें सगळें पयलेंच चिंतलें आनी आमचे तावन लिपयल्लें. गब्रियल देवदूतान म्हाका हे विशीं खबर दितना हांव भियान आकांतली आनी हें सगळें कशें साध्य म्हणून सवाल केलें. पूण देवदूतान म्हाका सगळें विवरिलें आनी देवाक कितेंच असाध्य ना म्हणून सांगतना हांवें पळय, हांव सर्वेस्पराची साकरण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणें. त्या दिसातावन म्हजें तें बदलावण घडली. देवपूत म्हजे कुशींत आयलो. म्हजी कूड फुलोवन आयली. म्हजो आत्मो संतोषान भरलो. म्हजीं उतरां कवनां जालीं आनी वोंटार मधुर संगीत वाडलें. म्हजें जीवन सर्वेस्पराक एक स्तुती कीर्तन जालें. तवळ सर्वेस्पराची दया माया म्हाका समजली आनी ताचे महिमेक म्हजें जिवीत भेटयलें. म्हज्या जिविताची दिशा रंगाळ जाली आनी पेलेचे सेवेंत ती सोबीत जाली. देवान म्हाका एक किरकोळ रसणीक ताच्या पुताची माता जावन विंचल्लें. हें सगळें नियाळन हांव दादोशी जालें. आमचे जुदेव चरित्रेंत देवान ल्हानांक, किरकोळ्यांक आनी समाजेंत ल्हान म्हूण लेखल्यांक वर्ती केल्यांत म्हणून हांव जाणा आसलें. हें म्हजें तें खरें जाताना हांव संतोषान भरलीं. पूण पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाल्ली गजाल जोजेक कशी सांगची आनी तो म्हाका कितें म्हणत म्हणून हांव भियेलीं. तो नितीवंत मनीस म्हणलें सगळीं जाणां आसलीं. जें कितें म्हजें तें घडलां ते वरवीं तो निराशी जातलो म्हणून म्हाका भोगतलें. पूण हें सगळें देवदूतान तिरसिलें. तो ताका स्वप्नांत दिश्टीक पडून म्हजें तें कितें घडलां तें विवरून म्हाका ताची पतीन करूंक ताका आदेश लाभलो. अशें सगळें दैवीक योजना प्रमाणे जालें. आमचें लग्न जालें आनी हांव ताची पतीन जावन ताच्या घरा आयलें. थोड्या दिसांनी
हांव म्हजे मावशे भयणी एलिझाबेथेकार गेली. ती एका भुरग्या गर्भेस्त आसा म्हणून म्हाका देवदूतान खबर दिल्ली. म्हजी भेट तिका व्हड संतोशाची जाली आनी तिचो 3 म्हयन्यांचो सांगात म्हाका दादोसकायेचो जालो. एलिझाबेथेक एक सोबीत चेरको जल्मलो. ताका तांणी जुआंव म्हणून नांव दिलें. उपरांत हांव नजरेताक पाटी आयली आनी जुजे सांगाता जियेली. म्हज्या प्रसूतपणाक वेळ लागीं आयिल्लो. पूण तितल्यार ऑगस्ट चक्रवर्तीन सगळ्या रोमी संवसाराचे जनगण करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून तो आनी हांव दाविदाच्या शहराक बेथलेहमाक भायर सरल्या. 100 मैलांची ही वाट म्हाका आनी जुजेक कश्टांची तशेंच आकांताची जाली. तवळ आतांचे बरे रस्ते नातले. त्या शिवाय वाटेर सोरांची भे आसले. पूण देव आमचे सांगात आसतना ताणेंच आमकां राखलें आनी सांबाळलें. शेवटी आमी बेथलेहमाक पावल्या. पूण थंय आमकां रावच्याक जागो मेळोंक ना. सगळीं घरां आनी छत्रां भरून गेल्लीं. म्हजे प्रसूतपणाची घडी लागीं आयिल्ली. पाप जुजे म्हजी परिगती पळोवन कितें करचें म्हणून ताका समजलें ना. म्हाका सोडून ताका वचोंक जालें ना. बेथलेहमांत आमकां आदार दिवचो कोणी नातलो. म्हज्यान फुडें चलोंक जालें ना. तितल्यार कोण येतल्यान आमची परिगत पळोवन ताचो गोठो दाखयलो आनी हांव थंयसर जेजूक प्रसूत जालें. जुजे सगळो भियोन गेल्लो तरी ताणें म्हाका धैर्य दिलें. म्हज्या बाळकाक पळोवन हांव म्हजी सगळी दूख विसरलें. जेजून म्हाका संतोषान भरलें आनी देवान म्हाका ताच्या पुताची आवय जावचें भाग दिल्लें. तवळ हांव स्त्रियां भितर सदैव म्हणलें म्हाका स्पश्ट जालें. तुमी जाणात खरी एक आवयक तिचें भुरगें सोबीत आनी मोलादीक. म्हाकाय तशेंच भोगलें. ताच्या जल्मा वेळी म्हाका देवदूताचें रंगीत मधुर गायन आयकलें. मळबावयलीं नेकेत्रां हर्षांचे प्रास चड झिलमिलतलीं तशें दिसलें आनी गोठो पर्यंत मजबूत रावळेर तशें परजळ्ळें. गोट्यांतली खावणी जेजूचें शियासन जालें आनी जानवरांचो वास सुवादीक परमळ जालो. म्हाका भियान आनी आकांतान न्हीदच आयली ना. पूण जुजे जेजू बाळका संगी सुशेगाद न्हिदलो. फांत्यार थोडे गोवळी तांच्या शेळयां बराबर आमचे पयले सैरे जावन आयले. बाळकाक पळोवन ते संतोषान भरले आनी गायनां गावंक लागले. देवदूतान तांकां जेजू बाळकाच्या जनना विशीं कळयल्लें म्हणून तांणी आमकां सांगतना आमची काळजां उमाळ्यांनी भरलीं. खावणेर आसलेलो बाळक संवसाराचो सोडवणदार म्हूण ताणें उलयल्लें हांवें आयकलें. कांय देवदूतान तांकां तशें सांगलें जावंक जाय म्हणून हांवें चिंतलें. ती रात स्वादीक, ती रात प्रशांत, ती रात हांव कशी विसरूं. ती निजायकी रात पवित्र आनी महिमेची, मनशा कुळाक भरवसो आनी शांती हाडची. ती रात हांव कशी विसरूं. बाळकाक 8 दीस संपतना ताका आमी सुन्नत केली आनी जेजू म्हणून नांव दिलें. अशें तो सोडवण दिवपी म्हणून स्पश्ट जालें. बाळकाक 40 दीस परतस ताका आमी जेरुसलेमाच्या देवाळाक व्हेलो. थंयसर सिमियोन ताका ताजे हातीन घेतलो आनी तो इस्रायेलाची महिमा तशेंच अनभवार्थ्यांक उजवाड दिवपी म्हणून प्रवाद केलो. उपरांत त्या भगवंत मनशान बाळक मनशांनी तिरस्कार करचो गुर्त आनी हे वरवीं म्हजें काळीज पापसतलें म्हळें. ही उतरां
म्हाका स्पश्ट समजली नात. पूण म्हजें मुखलें जिवीत सुखाचें न्हय म्हूण हांवें चिंतलें. देवाळांत अन्ना नांवाची प्रवादिणी बाळकाक पळोवंक आयिल्ली आनी बाळका विशीं उलोवंक लागली. तिची उतरां आयकून म्हाका संतोश जालो. देवाळांतून पाटी येतच थंयसर घडल्यो संगती चिंतून बसली. पूण थोड्यो संगती म्हाका कंतिश्ट करूंक लागल्यो. तरी देव आमकां सांडिना म्हणलो भरवसो म्हाका आदार जालो. थोडे म्हयने पाशार जाले. जेजू बाळ खूब वाडून आयलो. एक दीस आवचीत उदें दितावन ज्योतिशी आमच्या घरा बगलार येवन पावले. तांकां पळोवन हांव विस्मीत जालें. ते जुदेवांक राय जावंक जल्मल्या त्या बाळकाक आराधन करूंक आयिल्ले म्हणाले. म्हाका हें समजलें ना. पूण तांणी जेजू बाळकाक राय कशें सरपडून नमस्कार करतना हांव संतोश पावली. तांणी भांगार, धूप आनी रक्तांबळ जेजू बाळकाक काणीक जावन भेटयलो. त्यो हांवें व्हड जागृतकायेन सांबाळल्यो. उपरांत ते दुसरेच वाटेन तांच्या गांवाक पाटें गेले म्हणून म्हाका खबर मेळ्ळी. तांकां हेरोद रायाकर वसोंक आसा तशें म्हाका भोगलें. कित्याक ते विशीं ते उलयतले बेगीन सामी बेतलेहेम सांडिचें पडलें. कित्याक म्हूण सांगता आयका. एक राती देवदूत जुजेक स्वप्नांत आयलो आनी हेरोद राय जेजू बाळकाक जेविशी मारूंक सोदता देखून आमी तक्षण इजिप्ताक वसोंक जाय म्हणून ताजो आदेश जालो. जुजे राताराती कार्याळ जालो. म्हाका आनी जेजू बाळकाक बराबर घेवन आमी आमसोरान इजिप्ता कुशीन भायर सरल्या. तो देवाचो आदेश पाळोवंक सदांच तयार. तशें आसता ताणें घळाय केली ना. पूण हेरोदीच्या शिपायांनी बेतलेहेम आनी भोंवतीच्या 2 वर्सां सकल्या चेरक्यांक जेविशी मारले. हें आयकून आमी भियेल्या. पूण जेजू बाळक शाबीत आसलो जाल्ल्यान आमी देवाक अर्गां दिलीं. इजिप्तांत आमी थोडो काळ जियेल्या उपरांत हेरोद राय मेलो म्हणून देवदूतान आमकां कळयलें. हें आयकून म्हाका खूब संतोश जालो आनी आमी आमच्या गांवाक नजरेताक भायर सरल्या. मुखलीं 25 वर्सां म्हज्या जिविताची सुखाळ वर्सां म्हणयत. भुरगो जेजू वाडतलो आनी ताजी चाल आमकां दादोसकायाची जातली. हांवें ताका मागणें शिकयलीं, किर्तनां गावंक शिकयलें आनी वाचूंक बरोवंक शिकयलें. जुजेन ताका सुतेऱ्याचें काम शिकयलें. अशें आमचें जिवीत समाधानाचें जालें. तो 12 वर्सांचो आसता ताका आमी जेरुसलेमाच्या देवाळाक आपोवन व्हेलो. आमी वर्सान वर्सां पास्का फेस्ताक देवाळाक वेताल्या. पूण जेजू ल्हान आसल्यान ताका आमी आमच्या संबंदिकाच्या संगी सोडवेचें आसलें. पूण 12 वर्सां भरतना ताका आमी आमचे संगी व्हेलो. जेरुसलेमाचें देवाळ पळोवन ताका संतोश जालो. पूण फाटीं येताना तो आमचे तावन सुकून गेलो. तो देवाळांत उरलो म्हणून आमी नेणा आसल्या. एका दिसाची वाट जाल्ली. कांय तो आमच्या सैऱ्या सांगाता आसा म्हणून आमी चिंतलें. पूण तो तांचे सांगाता नापुल्लो. हें आयकून हांव आकांतली. जुज आयकून तीन भरलो. आमी देवाळाक पाटी गेल्या आनी तो थंयसर शिकोणदारामदे बसून तांचे आयकतालो आनी तांकां सवालां घालनासलो. ताका पळयलेंच म्हाका जीव भरलो आनी ताका आमी आपोवन हाडलो. उपरांत सुमार 18 वर्सां आमी नजरेतांत सादें जिवीत जियेल्या. ह्या वर्सांनी जेजू कुडींत आनी देवबिरांतीन वाडलो. ताका पळयतना म्हाका खूब संतोश जातालो. तुमच्या भुरग्यांक पळयतना तुमकां संतोश जायना? हांव एक हांवें उगडास आसा मू. जेजूक 30 वर्सां भरतना तो सर्गींचें राज परगटूंक तयार जालो. ताणें तशें करूंक आसलें म्हणून ताणें म्हाका सांगतना म्हाका बेजार जालें. पूण ताका आडावंक जाता. ताणें ताच्या सर्गींच्या बापाची खुशी करूंक आशिल्ली न्हय.
एक वर्सा आदीं जुजे आवचीत देवादीन जालो. तशें आसता ताचें वचप म्हाका व्हड वजन तशें भोगलें. पूण बापाचें काम करूंक हांवें ताका खुशेन कबलात दिलो आनी तो भायर सरून गेलो. ताच्या परगट जिणे विशीं तुमी जाणात. ताका मेळिल्लो स्वागत आनी निराकरणी तुमकां कळीत आसा. देखून त्या विशीं हांव उलयना, पूण काना शहराच्या लग्ना विशीं 2 शब्द सांगता. लग्न म्हणटना संभ्रम, जेवण, उत्सव आसताच. काना शहरांत आमच्या सैऱ्याचें लग्न आसलें. पूण कितेंगे सोडून जावन वायन उणो पडलो. ही खबर म्हाका मेळटस हांव ताजे लागीं धांवलीं. पुता, तांकां वायन उणो पडला, कितें पूण कर म्हणून हांवें सांगलें. तो खंयचो वायन हाडून तांकां दितलो म्हणले विशीं हांवें कांय चिंतूंक ना. पूण हांवें ताचे लागीं विनंती करन जाल्ली. तांची कंत तुका कित्याक म्हणून ताणें म्हाका म्हणटना ताणें जाल्यार खंयचो वायन हाडचो म्हणलें म्हजे मतीक गेलें. उपरांत कितें जालें तें तुमी जाणात. सत कितें म्हळ्यार ताणें असर्या रुपी केल्लो वायन पयलेंच्या वायना प्रासू उंच आसलो. हें पळोवन आनी आयकून हांव संतोशान फुल्लीं. आनी तो देवाचो पूत म्हणून म्हाका स्पश्ट जालें. जेजूचे शिकवण्यांनी असर्या विशीं उलयल्यार लांब जाता. सुवार्थेनी तें आसा, तें वाचा वा शर्मावा वेळी आयकया. जेजू गांवान गांव वचून सुवार्ता परगटूंक लागलो. तो बरें करीत गेलो, पूण हांव मात्र एकसुरी जालें. जेजूची शिकवण आनी ताजें बरें काम आमच्या मुखेल्यांक बरें दिसलें ना. देखून ताका तांणी विरोध केलो, सवालां घालीं आनी ताका जे विशीं मारूंक आलोचन केली. हें सगळें म्हज्या कानान पडटना एक धारेचे तालवारी परी म्हजें काळीज पापसलें. तरी कफरनामांत, बेतसायदांत आनी हेर शहरांनी जायतीं आसऱ्यां केलीं. पूण खोट्या मुखार ताचें बरेंपण लिपलें. हांवें देवाचे कुशेक खालतीमान घाली आनी हांव नजरेताक गेलीं. म्हजो वेळ हांवें गरजेवंतांक आदार दिवंक करसिलो. नजरेताचो जायतो लोक जेजू विशीं म्हाका खबर दितलो. ताचें बरें काम वाकणतलो. पूण थोडे वीक वंगताले, कित्याक प्रवाद्यांक ताच्या गांवांत मान ना म्हणून हांव जाणा आसली. जेजूक वर्सां 30 उतरलीं. खाजर जाल्लें तर ताका बायल भुरगीं आसतीं आनी हें पळोवन हांव दादोशें जाती. पूण प्रस्तुत परिगतेंत तें सगळें स्वपनशें दिसलें. वर्सां घडयेन पाशार जालीं. पास्कांचें फेस्त आयलें आनी हांव फेस्ताक जेरुसलेमाक गेलीं. कांय फेस्ता वेळी जेजू कांय जेरुसलेमाक येता तर ताका थंय मेळोंक हांव अत्रेगलीं. हांव जेरुसलेमाक पावतना थंयसर जेजून लाजराक मेल्ल्यांतलो उठयले विशीं लोक तर्क करनासलो. थोड्यांक जेजूचें हें असर्यें मोसराक कारण जाल्लें. ताका लगड काडूंक थोडे मांडावळ करनासले. कांय पास्का फेस्ताक तो सुशेळी जाता तशें म्हाका भोगतालें. तितल्यार जेजून देवाळाक वचून तेंच्या व्यापारिस्तांक धांवडायलें. तें देवाचें घर आनी मागण्याचें मंदीर म्हणून परगटलें. देवाळांत व्यापार रावलो, दुडू उणो जालो, पूण जेजू सगळ्यांचो दुस्मान जालो. घडयेन फारिसेवांनी आनी सादुसेवांनी जमत आपयली. जेजूक लगड काडचो म्हणून तांणी निर्धार केलो. ताच्या शिसा जुदासा मुखांतर ताका तांणी कैद केलो. प्रधान याजक सरशी नितीक उबो केलो आनी ताचेर देवनिंदा अपराध थापलो. शेकी रोमी अधिपती पिलाताशी वेलो आनी तो सेजारायाचो विरोधी म्हणून भोग घाली. तवळ हांव जम्यांत आसली. तांचो बोबो आयकून हांव देदेस्पोर जाली.
पूण हांव असहाय्यक आसली. देवा, तुजी खुशी जावं म्हणून हांवें सगळें सोंसलें. शेवटी ताका कुर्सा मरणाचें फर्माण जालें. पिलातान हात धुले. ताचे विरोधी जैताचो हांसो हांसले. पूण हांव मात रडली. म्हजें काळीज पापसालें. शिपायांनी ताका कालवार पर्वता कुशीन व्हेलो. वाटेर तो कश्टालो, खुर्सा पोंदा पडलो. पूण कोणेंच ताजेर दया दाखयली ना. हांव मुखार धांवलें. शिपायांनी म्हाका आपयलें. ताणें म्हजेर दिश्ट घाली आनी हांवें ताचेर. ताणें म्हजेर दिश्ट घाली आनी हांवें ताचेर. आमचे दोळे आनी काळजां मेळ्ळीं. देवाचे कुशेक आमी खालतीमान घालो. कालवार दोंगरार शिपायांनी ताका कुर्सायलो. देवाचो पूत, संवसाराचो सडवणदार 3 वरां खुर्सारून काडलो. ताणें सगळे आटाविटे धैर्यान सोंसले. शेकी ताणें प्राण केलो. एके आवय मुखार तिचो पूत धैर्यान मेलो. पूण ताका सर्गी बापान दिल्लें मिसांव ताणें संपयल्लें. खुर्सामळी, सालोमे, मग्दलाची मरी आनी हेर आमचे मित्र मित्रिणींनी सांगात दिलो. थोडे ताचे अभिमानी आसले, पूण ताचे शीस मात्र म्हाका दिसले नात. ताणें प्राण सोडचे आदीं ताणें म्हाका ताच्या शिसा जुवांवची आदीन केली. अशें हांव ताची आनी सगळ्यांची आवय तशें म्हाका भोगलें. ताका निकेपितस आमी जेरुसलेमाक गेल्यां. आमी थकल्यां, भियेल्यां आनी निराशे जाल्यां. 2 दीस आमी व्हडा आकांतान आनी भिरांतेन करसिलीं. पूण आयतारा फांत्यार कितें जालें तुमी जाणात. आमची निराशा संतोसान बदल्ली. तो पुनर्जीवन जाल्लो. ताजो फोंडू उक्तो आसलो. तो फोंडांतलो उठल्लो. म्हज्या संतोसाक घड नातली. हांवें परत स्तुती किर्तन गायलें आनी सर्वेस्पराची विचित्रां नियाळ्ळीं. ताचे उपरांत म्हजें जिवीत बरवशेचें जालें. बेगीनच पेंतेकोस्त आयलो. आमी सगळीं मागण्यार आसतना पवित्र आत्मो आमचेर देवलो. ताच्या येण्यान आमी सगळीं नवीं मनशां जाल्यां. जेजू देवाचो पूत आनी संवसाराचो सडवणदार म्हणून ताच्या शिसांनी व्हड धैर्यान आनी उर्बेन परगटलें. ते मोरनाक जावं दगदणेक जावं भियेले नात. हें पळयोवन म्हाका व्हड संतोश जालो आनी तांचेर अभिमान उदेलो. दीस वेता वेता जेजूचे पाटलावदार सडले. सुवार्तेच्या उजवाडान तांची जेणी प्रकाश भरीत जाली. ती सगळीं एका काळजाची आनी एका मनाची जाली. जेजूच्या शिसा जुवांव संगी हांवें म्हजे निमाणे दीस संपयले. शेवटी ह्या संवसारी म्हजे दीस संपतस खंय म्हजो पूत जेजू गेला वय त्या सर्गींच्या वैभवाक थंय हांव पावली. उगडास तुमकांय थंयसर येवंक आसा. देखून तुमची वाट पळोवन आसा.